A7. Sorvesporaco porvu, surdogra poros vordo, sorvesporace mondi, soglia poros uzvorde, devacha dogra tsuduya, dacha mondiran zumuya, devacha dogra tsuduya, dacha mondiran zumuya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सर्वेस्पोत तुमची सवय असो. आणि तुमची सवय असो. मोगार बहिणी बाबनो या पासकांच्या तोड्यांत आमी आसलोत आणि दोर एक दीस आमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाई जावंक आमंत्रण आसलें. पदी करून आयच्या देवाच्या उतरान भिरांती विणी जेजूक परगोटूंक आमकां आयजुलो. तो रीच करपा मागता आसतना ह्या मिसाच्या भेटेंत आमी मागून घेवया. आणि हे पवित्र देंत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. कांय फावटी जेजूक आमच्या जिवितांत गोवायकी दिवंक आमी विसरल्यांत आसतलीं. जेजूक आमचे जिविताचो माज करूंक आमी विसरल्यांत आसतलीं. हे सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणे मागून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान सारून वायडारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदार देव आमची गागलोत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia gaglud gun, sumia gaglud gun, Krista gaglud gun, Krista gaglud gun, sumia gaglud gun, sumia gaglud gun. मोहिमा देवाक स्वर्गी आणि आणि शांती शांती ताच्या ताच्या इष्टा इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीय शाराया सोरपोतवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गोरसो बापा मुखार आमी दवरया. पदी करून हे मीस आमी बेडयतात सोपून गेल्ल्या हातून येता अंत तिका बापान सासनाचें सूख भाव केल्या प्रमाण हे मिसांत मागुया. तेच भाशेन मागूंक लायला आयज आपलो वाडदीस समोर उमता जोकी क्रूज. ताचे पासत मागता आसतना हेरीं जीं कोण आपणाचो वाडदीस समोर उमतात तांचो उगडास करुया. तेच भाशेन आयज आमची एसएसची भुरगीं एग्जाम आन्सर करतलीं तांकांय बरें मन एग्जाम आन्सर करूंक आमी मागुया. तेच भाशेन जीं कोण दुयेंत आसात, पिडेंत आसात, बरी भलायकी मागतात तांचे पासत आमी ह्या मिसांत मागुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तुजी कृपा मनशाचेर सुभामपणी वतून तुज्या बाबार्थांचो सोमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानान नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडल्या. तर आमचेर तुजी दयाळ दिसकाल
आनी ओमोर जिवितान सासनांक आमकां सुकेस कर. ह्या विभागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासवड चलयता सस्ताच्या सस्ताक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रूचे आनी जुवाचे काळजीदारपण पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनस्कर आनी नेणार म्हूण धरताले. पूण ते जेजूचे भागेली म्हूण जाणा आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी ताचे मदें उबो आसलेल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. ताणें तांकां मात धर्म सभेंतल्या भायर रावून हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशें भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? ताचे वरवीं एक मोटें विस्मीत घडलां. तें जेरुजाल्याक रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनी शिमा मदें जावच्याक आनी हे नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां शिटकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आनी शिकोण दिना जावंक ताणें तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुवावान परतीपाळून म्हणलें, देवाक आयकल्ल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाचें दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. ताणें तांकां आनीक एक पावट चिटकायले आनी सोदले. खंयच्याय वाटेन तांकां कास लावंक मेळनासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाकाणटालो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुवें म्हजें आयकल्लें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुवें म्हजें आयकल्लें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीद मेद नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयला, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगताच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उलास, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. साबाब, तुवें म्हजें आयकल्लें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वन्नितलो. सर्वेस्परान म्हाका कास लायली, बरीच कास लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांतलो ताणें म्हाका सोडूंक ना. साबाब, तुवें म्हजें आयकल्लें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरें सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकल्लें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. साबाब, तुवें म्हजें आयकल्लें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. Sui sorvesporak, sui sui. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावुया. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. Sui sorvesporak, sui sui. Sorvespod तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. मार्गो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
देवा तुका सोमया सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदालेक दिश्टी पडलो. तिचे विले 7 देंवसार ताणें काडलोले. तिळेन वचून ताचे बराबर आसतात आनी आतां दूख करून रोडटाले तांकां कुडीत केली. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणीं आयकूंक सोत मारलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरल्या 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरे एका रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय ताणें सोत मारलें ना. शेकी 11 जाणांक जेवत आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां ताचेर पर्यंत ताणें सोत मानून घेतलें ना. देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय तांणी तांच्या तोंडार मारली. आनी तांकां ताणें सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोचणेक शुभ वर्तमान परगोटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. प्रदुशा भयणी बाबांनो, ही काणी तुमी आयकले आसतली. भुरग्यांक जायते फावटी ही सांगल्या वो एकदां आनी एकदां आयकलां जाल्यार पोत्तून आयच्या ह्या नियाळाक आमी ती आयकुया. जेजू पुनर्जीवन जातूच घडलोली घडणी. जेजू पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार पावलो. आतां स्वर्गार पावतच सगलीं देवदूतां देव आंज बोडवे जे आसलोले ते ताका येवकार कोत्ताले आनी सगल्यांनी ताळयो मारून ताका येवकार केली. सगलीं खुशाल आसलो आनी ह्या खुशालकायेन बरोवन सगलीं जेजूक वाखाणटालीं. जेजू तुवें काय बरो वावर केलोय, सगल्याक वेता तुवें बरें केलें आनी हे देवाचो वावर जो देवान तुका दिल्लो तो तुवें बरो केलो. हें आसतना एक दुसरो आंज बोडवो कुशीक रावन रोडटालो वो दुखी कसो आसलो. हें पळोवन जेजूक दूख जाली आनी जेजून त्या रोडटोल्या आंज बोडव्याशी तो गेलो आनी ताका विचारलें, सगलीं खुशाल आसात, तूं एकलोच थंय कित्याक रोडटाय? ह्या वेळार ह्या आंज बोडव्यान म्हणलें, पळय जेजू, हांव खुशाल, कारण जो वावर तुका बापान दिल्लो तो तुवें केलोय. पूण आतां कितें जातोलें? आतां तूं वयर आयलोय, आतां संवसारान कितें जातोलें? हो वावर कोण फुडें वतलो? तुजे शीस जे तुवें विचून काडलोले ते तुका नेकार गेले. तांच्यांनी तुजी वाट सोडली, थोडे आपले पुत्तून वावराक गेले. ह्या वेळार जेजून ताका असो जबाब दिलो, हांव जाणा खरेपणी म्हजो प्लॅन ए बंद जालो. प्लॅन ए जो हांवें सुरू केल्लो तो बंद जालो. पूण दुसरो प्लॅन बी हांवें सुरू केला आनी तो म्हणल्यार हो वावर म्हजे शीस फुडें वतले. हांव जाणान ते इतले व्हडले ते टॅलंटेड न्हय, शिकलोले न्हय, तांकां भिरांत दिसता, पूण तरी पूण हांव जाणा हांव तांच्या सांगाता आसा आनी जो वावर हांवें तांकां दिला ते बेस बरें ते कोत्तले, कारण म्हाका तांचेर विस्वास आसा. आय ट्रस्ट देम. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, जेजून ह्या आंज बोडव्याक दिल्लीं उतरां जर आमी नियाळ्यार खरेपणी हे शीस आपल्या जिवितांत जियेले आनी जेजूक परगोटूंक भियेनासतना ते जोडी मोडी आख्ख्या संवसाराक ते गेले. आनी होच बाबार्थ आयज आमकां दर एकल्याक मेळ्ळो आसा. ह्या शिसां वरवीं हो वावर आमच्या हातांत दिल्लो आसा. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, ह्या पास्काच्या आतोळ्याच्या निमाण्या सोनवारा दीस आमी आसात. 7वी दीस आमी पळयला जेजू कोण भाशेन वेगवेगळे तरेन शिसांक दिश्टी पडलो. पयले सुवातेर एकल्याक मारिया मागदालेनाक दिश्टी पडलो. ते वेळार जेजू दिसतोच ती सोत मानली ना. दे वॉज अनबिलीफ. सोत मानूंक तिका आगोड जालें. पूण जेजून जेन्ना तिचें नांव काडलें त्या वेळार ती जेजूचेर सोत मानूंक लागली. खऱ्यांनीच जेजू पुनर्जीवन जालो. दुसरे फावटी 2 जाण जे शीस एमावसाचे वाटेर वेताले तेय एका रुपान जेजू थंय येवन तांकां भेटता आनी तेय तांच्या जिवितान अविस्वासीपण ओदीक ते अनबिलीफ सोत मानूंक ते तयार नासलोले. ह्या वेळार जेजू येवन तांचो भावार्थ वाडयता देवाच्या उतरांतल्यान आनी ओदीक करून उंड्याच्या मोडणे वरवीं जेजू ताका आपलें रूप दाखोवन तांचो भावार्थ जिवाळ करता. तेच भाशेन कांय दिसा उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडटात. 11 जाणांक जेन्ना ते बराबर आसलोले त्या वेळार थंय एका रुमांत एका कुडांत ते दिश्टी पडटा आनी थंय जेजू तांकां म्हणटा, आपूण भूत म्हूण आपणाक भूत म्हूण तुमी सोजमनाकात, हांव तुमचेच भाशेन मनीस. आनी ओदीक करून हो बाबार जो शेळमळो जाल्लो तोय तांचो जिवाळ करता. आनी आयज जेजू स्वर्गार वेचे पयलीं आपल्या शिसांक म्हणटा, वचात आनी सगल्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगोटात, कारण तो तांच्या बराबर आसलोलो.
प्रत्युशा बहिणी बाबूनो जेजून दर एका काळार दर एका सुवातेर शिसांक दिसती पडलो. पयलो एकल्याक, मागीर 2 जाणांक, मागीर सगल्या 11 जाणांक आनी शेवटी वयच्या वेळार शिसांक तांणी ही आज्ञा दिली, ती म्हणल्यार वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. प्रत्युशा बहिणी बाबूनो हो सातळो आमकां उदीक करून जेजूच्या पास्कांचो समारंभ करूंक, तो अर्थाबरीत करूंक परगटणार जावंक आपयतात. उदीक करून आयच्या ह्या देवाच्या उतरांत आमी पळयतात, भियेन आसतना आमी जेजूक परगटूंक जाय. दुबाविरेन आमच्याय जिवितांत जायते तरेनी आमी जेजूक परगटतात, पूण आयज उदीक करून भियेन आसतना जेजूक परगटूंक आयसुलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयतात कोण भाशेन पेद्रो आनी जुवांव पयले ते भियेताले, जेजूक परगटूंक तांकां जायती आगोडाय येताली, पूण तरी पूण आयच्या दिसा उदीक करून हें शुभ वर्तमान परगटूंक महायाज्ञिका मुखार सुदेवा मुखार ते भियेन आसतना आपले देवाचें उतर परगटतात. जेजूक ते परगटूंक तयार जाता. आयज आमच्या जिवितांत आमी भितर सरुया. आयज कोणाक हांवें जेजूक परगटूंक जाय काय? जावं तुज्याच कुटुंबान कोण एक जेजू सोरशिल्लो पयस केला, ताका तूं जेजूक परगट. जावं कामाचे सुवातेर कोणूय एक तुका मनीस भेटता जाच्या जिवितांत निराशीपण आसा, कसलें दूख आसा, ताका तूं जेजू परगट कर. जावं तुज्या शेजाऱ्याक कोणूय एकलो गरजेवंत आसा, ताका तूं जेजूक परगट कर. हे तरेन आमी जेजूक परगट केल्यार ही पास्कांची परब उदीक करून अर्था बरी जातली. थोड्याच वेळान जेजू आल्तारार येतलो, ताकाच फुडें घालून आमच्या जिवितांत जेजूक आमी परगटुया. ही पास्कांची परब न्हयच भायली परब, पूण उदीक करून अर्था बरी जातली ज्या वेळार हांव आनी तूं जेजूक परगटतलो. हेंच करूंक ह्या मिसांतल्यान आदार आनी कृपा मागून घेवया. C23. Che non le piccosti vavran Galda babaja disan Amche tadados diruban Amche tadados diruban Kaloloros puncha foran Utang babaja disan Amche kajit soryaruban Amche kajit soryaruban Osmal dunya bordaratso Haude tai tu bitoy lolo Ezai sodas tu kabiti Urpilole tu girosni Otsmal dunya vordaratsu Aude dai tu bitoy lolo Ezai sodas tu kabiti Urpilole म्हज्या बाबूनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास परबेच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरयत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें ह्या पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस पेटोवंक आमचे असोक्त सैमान नव्या जिवाचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरखाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार
आनी सोर्गींचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Darbarazo sorves por tu. Povit. Darbarazo sorves por tu. Sorgani sonsar Tuja voi bova. Sorgani sonsar Tuja voi bova. Un sorgi tu caso isor. Sorves por acina Eta caso Sorves por acina Eta caso Un sorgi tu caso isor. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सून तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले खोशेन खोस मरोन सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासोद समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच आनी कास घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात मोच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत पातकांचे बोगसोणे मेळच्यात तुमचे पासोद आनी सोमेस्त मनशा पासोद ते वारोतले हे मोच्या उगडासाक कोरात. Bavartaco kut purgotuja. Sumia Jesu ami onokata ani hekalchitle pieta. Title pati tu voi bavanesu ami tuce moron purgota. बाबा शेसूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे तुमीचेर बेस्तालोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवनी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आखवार मरे देवाची माई सांगाती सांजुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दोता सांजुसे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सरपोत वेदार बाबा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासतांच्या सासतांक आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निबार सोर्बेस्परा सोरबायटांतली आमकां निबार ते करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराचे येशू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वासान अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर देस्कार आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ जो जियेतान रासभर चलयता सस्तांच्या सस्तांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली D8 Gesù mogaluda Kitlo mo valishtam so Am Gesù shindis ratrauda Am kasama suluida Daci bogorer konasa Supun priti cortolo Aplo sangatam candida Vajo divik mogaso Daci bogorir konasa Supun priti cortolo Aplo sangatam candida Vajo divik mogaso Kaglutaci che divorti God sani sodoriato Veci God melcik tundurda Aplias rokta nanuita Papagdita tangkavupo Kurpines na rejoita Aples rok mas tangkakavu Tanji lagi exata Papagdita tangkavupo Kurpines na rejoita Aples rok mas tangkakavu Tanci lagi exata
सोगणे भिरावया. प्रार्थूया. भोवमोगाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे दयाळ देश घाल. हे पास परबीच्या सुमरोमान तुझे सासनीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां बोलेपणान नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मोहिमे बंद कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परात. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परात. F20. संसार सोपोर्या तुमची संगती हावासा. संसार सोपोर्या तुमची संगती हावासा. आपण म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो येया ताच्या बोळ्यान सुक्तीन देसान सोगल्या मोचे गोवाय जाया. संसार सोपोर्या तुमची संगती हावासा. संसार सोपोर्या तुमची संगती हावासा.